ताजे मेळे वसर काडन ताका उत्साहाची मुस्तैकी बेंतीन मोरयेन दिल्लें तें नेसान मनशाक तिणें दिल्ली बायली निशाणी जावन आसा. नेसान दिवच्याक आनी घालच्याक एक अर्थ आसा. बाळका जिदुते बोमोगाळ बाबा बनिनो आज आख्या पुवी सभेंत कार्मेलीत ओर्दू संतोषता आनी आमी आज संभ्रमता कार्मेल मायेचे फेस्त. आज आमी कार्मेल मायेचो उपकार बावडूनचो दीस कित्याक तिणें आमकां सांबाळ्ळें व्हेलां. तशेंच देवाक आज आमी अर्गां दिता मोरयेक आमची आवय जावन आमची भयण जावन दिल्ल्याक आनी मोरयेन आमकां सांबाळ व्हेल्ल्याक आनी मार्गदर्शन दिल्ल्याक. कार्मेलीत ओर्द इतल्या कश्टांत आसली कश्ट आसले पूण आजुनी कार्मेलीत ओर्द सगळ्या संवसारांत परजळून आसा. हाका कारण देवाची कृपा आनी कार्मेल मायेचें मार्गदर्शन. मातेवाचे सुवार्ता अध्याय 7 वळ 17 तेशें बरोवन आसा. हर एक रूख बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. तो रूख बरें म्हणून त्या रुखान दिवच्या फळां मोरी मात आमकां कळ्ळी जाता. हें वाक्य कार्मेलीत ओर्देक आमी सरी करूंक जाता. कित्याक कार्मेलीत ओर्द गुंडायेची आध्यात्मिकता नेसोन आसा आनी ही आध्यात्मिकता कार्मेलीत जायत्या सांद्यां प्रभाव घाल्या आनी देखूनच आज आख्या पुवी सभेंत कार्मेलीत जायते सांत सांतीन आसात. इगर्ज मातेंत 38 डॉक्टर ऑफ द चर्च दोतोर आसात आनी तातूंत ते 10 जाणां कार्मेलीत दोतोर जावन आसात. आविलाची सांत तेरेज, कुर्साचो सांत जुवांव आनी जेजूचे ल्हान फोलो सांत तेरेज ह्या मुखांत आमकां कळटा की कार्मेलीत ओर्देची आध्यात्मिकता. तर कार्मेल म्हळ्यार कितें? कार्मेल म्हणलो शब्द हेब्रे भाशेच्या 2 शब्दांतल्यान येता. केरेम केरेम म्हळ्यार तोट विनयार्ड आनी एल म्हळ्यार देव एलोहीम देव. कार्मेल म्हळ्यार देवाचें तोट जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत कार्मेल गुडयाचें महत्व कितें? पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी कार्मेल दोंगरा विशीं उल्लेख केल्लें आसा. इजाया प्रवादी अध्याय 30 आनी 3 वळ 9 तो अशें म्हणटा कार्मेल गुडो 5व्या पानांक तो सरी करता. जर पानां 5वी आसा तर ती माती बरी आसा, ती समृद्धी वाडटा. आनी देखून इजाया प्रवादी म्हणटा कार्मेल गुडो 5व्या पानांक तो सरी करता. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 50 वळ 19 उदकाची जर थंय आसा देखून देव जेरेमिया प्रवादी मुखार म्हणटा हांव इस्रायलाक परतून त्या सरवाक हाडटलो आनी कार्मेलाचेर तो सरतलो. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत दावीद राय ताच्या सैन्या सांगाता कार्मेल गुड्यार रावल्लें उल्लेख आसा. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी आयकता एलिया प्रवादी कार्मेल दोंग्यार सर्वस्पोर देव कोण म्हणून उक्त्यान बाल प्रवाद्यांक तो परगड करता. देखून कार्मेल गूड जावन असलो एक पवित्र दोंगर, कुरपेचो जागो, आशिर्वादाचो जागो, वायटांतावन राखून दिल्लो जागो तो जावन आसा. आनी अशें आमचे सांदे क्रुसेडर्स जेरुसलेम वचून तांचें काम जाल्ल्या वेळार परत पाटी वचून आसतना कार्मेल गुड्यार रावून मठ वर्षाचें जिवीत जिवंक आराम करतात. आनी ती एलिया प्रवादेक स्फूर्तीदायक जावन आनी मोरयेक तांची भयण जावन घेतात. जेन्ना कार्मेलीत ओर्द कश्टांत आसली आवनेच्या हंताक पावता आसतना कार्मेल माई बेंतीन दिवच्या मुखांत कार्मेल ओर्द राखून व्हरता. देखून कार्मेल मायेचें फेस्त म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक येवचें बेंतीन मोरयेन दिल्लें तें नेसान. पवित्र पुस्तकांत नेसान दिवच्याक आनी घालच्याक एक अर्थ आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 7 वळ 3
नेसान मोगाचे आनी मजतीचे संकेत जावन आसा. जाकोब जुजेचो मोग करता आनी देखून तो एक व्हडलो दगलो जुजेक तो घालता, म्हणजे मोगाचे एक संकेत जावन. आमी वाचता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत जोनातान आपल्या आंगा वयलो शेलो काडून दाविदाक दिता. ताचे अंगरक्षक ते कवच काडून दाविदाक दिता. कित्याक जोनातानाचो इश्ट दावीद जावन आसलो. देखून बेंतीन मोरी आमची मोग करता मनशाक तिणें दिल्ली भायली निशाणी जावन आसा. दुसरें जावन रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी वाचता एलिया प्रवादी वाऱ्या सुळयेंत सर्गावेच्या फुडें एलिया प्रवादी ताजो दोगलो एलिशा वयर घालता आनी एलिशा ताजो एलिया प्रवादी व्हरतो उंचलो स्पिरीट तो घेता. म्हणजे मोरयेचे नेसान घालचें म्हळ्यार मोरयेची मावुल्यां आनी शेगुणां आमची कर्ण घेवचें. मोरयेचें शेगुणां केंचे. सांपावलून कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 12 थंय सांपावल बरयता तुमी नेसोंक जाय खण वळायेचे मोगाचे दिनपणाचे आनी मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचें काळीस. पेद्रू बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 5 थंय पेद्रू अशें बरयता लान्विकायेचें नसन पांगरोवन एकामेकाची सेवा करा. ही शेगुणां आमी मोरये पळोवन आमी पळयता आनी जर आमी मोरयेची बेंतीन आमी घालता तर आमी सोमेसांक हे सर्व शेगूण पाळच्याक आपोवणें आसा. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3 वळ 20 आनी 1 देवान आदाम आनी येवेक सामडाची मुस्तायकी करून नेसयली तांचे विणगे पळोवन खावार करच्याक. मोरयेचें नेसण आध्यात्मीक नेसन आमकां तें पातकां आनी तेंते सवतावन राखता. जाकर्याच्या पुस्तकांत अध्याय 3 आमी वाचता प्रधान याजक जोशुआ दुता मुखार मेळे वस्त्र घालून आसलो आनी देव त्या दुताक म्हणटा ताजे मेळे वस्त्र काडून ताका उत्साहाची मुस्तायकी नेसया. मोरयेचें नेसन आमचें तें मेळेपण आनी काडटा आनी पवित्र जियोंक आमकां प्रेरण दिता. बेंतीन मोरयेच्या रक्षणाचो गुर्तू जावन आसा. वेचीक पूत फाटी आयिल्ल्या वेळार बापयन बऱ्यांतलो बरो दोगलो वेचीक पुता वयर घालो. मोरयेन ही बेंतीन दिल्या आनी आमकां आमी पातकांत लिपोवन आसच्याक न्ही बघा क्रिस्ताच्या उजवाडांत आमी चलच्याक. आज मिसा उपरांत आमी सोमेसांक बेंतीन वांडटले आनी आदीं तावनी बेंतीन घालना आसा आनी आमी ह्या पाद्राप ही कार्मेले तेजी व्हडली बेंतीन आमी सदांच घालता. आदीं आमचे पाद्राप हर एखादें सकाळीं सांज पर्यंत न्हिदतना समेत जावं बरो खेळटना जावं बरो काम करतना ही बेंतीन घालतले. कित्याक मोरी रक्षक मोरी आमकां सांबाळटा म्हणल्यार भावार्थान. सांपावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वळ 11 थंय सांपावल अशें बरयता देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांतर विरोध जैत व्हरूंक देव दिता ते कवच तुमी नेस जाय. जेजून मोरये मुखांतर आमकां हे कवच हे नेसान आमकां दिलां आमी पातका विरोध झुजच्याक. तर मोगाळा भावांनो आनी भयणीनो आमी मोरयेची बेंतीन घालच्या मुखांतर आमी सांगूंक जाय आमी मोरयेची म्हणून. कित्याक एकलो ताच्या वस्त्रा मुखांतर ताजें काम कितें म्हणून आमकां कळी जाता. एकलो पुलीस ताजे पुलिसाचे ड्रेस घाल्ल्या मुखांत तो पुलीस म्हणून आमी सांगता आयडेंटिटी आमकां मेळटा. एकलो दाक्तर ताजे नेसना मुखांत दाक्तर म्हणटा. लॉयर ताजे नेसना मुखांतर आनी भुरगीं युनिफॉर्म घालता आसतना ती ह्या इन्स्टिट्यूशनाक सर्वल्ली म्हणून आमी म्हणटा. आमी मोरयेची बेंतीन घालता देखून आमी समेस्तांनी सांगूंक जाय आमी मोरयेची. आज देवाक आमी अर्गां दिवया आमकां बेंतीन मोरयेन फावो केल्या आनी हाजे मुखांतर आमी जेजूचो मोग आमी आमच्या काळजांत अनुभव करून तो मोग एकामेकांत आमी वांटून घेवया. आमेन.